स्कुलांच्या बालरथांच्या ड्रायव्हर आणि एटेंडंट्सांचो पगाराचो विशय आसलो तो तसोच पेंडींग आशिल्लो. असेंब्लीच्या टायमार जेन्ना तेंच्यांनी आंदोलन केलें, तेंच्यांनी एजिटेशनाक ते बसलेले तेन्ना सरकारान तांकां एश्युरन्स दिले पगार वाडीचे, पूण ते आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाल्ले नासले. तशेंच तेंच्यांनी काल तेंच्या एसोसिएशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन परत एकदा ते याद करून दिले आनी परत आंदोलनाक वचपाची शिटकावणी दिली. ताचे उपरांत आयज एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडला की म्हणजे तांकां प्रॉमीस जेन्ना ते असेंब्ली टायमार जे प्रॉमीस सरकारान केल्ले तशी पगार वाड केल्ली आहा. तुमकां डिटेल्स दिता की ड्रायव्हराचो पगार जो 12,000 आहा तो 17,000 केल्लो आहा. एटेंडंट और क्लिनर जो 6,000 आसलो तो 10,000 केला पर मंथ. आनी जो पगार आहा तो डायरेक्ट तेंच्या बँक अकाउंटान घालपाचे ठरयलां आनी हो पगार लागू जातलो एकाडेमीक इयराचे म्हणजे जून 2023 तांकां हो पगार दिवचो पडटलो. आनी स्कुलांक इन्स्ट्रक्शन दिलां ह्या सर्क्युलरांतल्यान की जुनाचे ते आतां पर्यंतचे एरियर्स आनी वाडीव पगार असो दिवाळीच्या पयलीं सगळ्यांच्या बँक अकाउंटांनी ट्रान्सफर जावपाक जाय. आनी जे फंड स्कुलांतल्या डिपार्टमेंटांतल्यान स्कुलांक वयता ते 4,17,000 पर स्कूल तेंच्यांचे ट्रान्सफर करपाक जाय. ऑलरेडी केल्ले आहा. बॅलन्स जे उरतले वाडून आतां जे वाडटले तेजे अमावंट बॅलन्स उरतले ते येता दिसांनी ट्रान्सफर करतले. पण दिवाळीच्या पयलीं ड्रायव्हरांचो आनी एटेंडंटांचो पगार आहा तो ट्रान्सफर कर म्हणून इन्स्ट्रक्शन ह्या सर्क्युलरांतल्यान दिल्या. तेजें दुसरें कारण अशें आहा की नॅशनल गेम्स गोंयांत चालू जावपाच्यो आहा तांकां ह्यो शाळांच्यो बालरथ ते वापरपाचे आहा वॉलंटियर आनी बाकीच्यांक हार्डवर्क करपा खातीर. हे जर तेंचे डिमांड्स आहा जे सरकारान मान्य केले आनी ते फुलफील करपाचे उरलेले ते पेंडींग उरलेले तर तांकां प्रॉब्लेम जावपाक शकताले. कालूच तेंच्यांनी एसोसिएशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की सरकारान मान्य केल्ले डिमांड अजून इम्प्लिमेंट करूना म्हणून तांकां ते बेनिफीट ट्रान्सफर जावना म्हणून. आनी नॅशनल गेम्साची सुरवात जावच्या पयलीं सरकारान तेंचो डिमांड आहा तो फुलफील केल्लो आहा.